बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मगाळ भावा भयणीनो, जे आमी भावार्थान आणि बोरवाशान देवा लागीं मागता आनी ते आमकां गरजेचें ते देव आमकां दिता. पयल्या वाचपान आमी हिजकिया राजाची काणी आयकतले. तो त्याचे लश्कराचो फोर्स न वापरता देवा आतां मागणें करता ताच्या दुस्मान असिरियाच्या दुस्माना पासून साल्वार करूंक, आनी देव ताका पावता. असिरियाचे फौज राजा तांकां एटॅक न करता परतून वयता. ते भाशेन जेन्ना आमी देवा लागीं मागता आमकां पातकांतले पयस करूंक आनी आमकां गरजेच्या वेळार पावूंक देव आमचे मागणें आयकता. हे मनान धरून फावो ते परी गूट समारंभ आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकलूत कर. सोमया काकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकलूत कर. सोमया काकलूत कर. सोर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां कुरपेन आपणावून उजवाडाचीं भुरगीं केलीं. तर खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताच्या पोरजोळान आमी सदां जियेशी कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबेन जियेता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सेनेकेरीबान आसियाच्या राजान हेजिकेक आनीक एक फावट निरोप धाडले, अशें म्हणून जुदाच्या राजाक हेजिकेक अशें सांगात, तुजो देव जेरुजालेम आसियाच्या राजाच्या हातान पडचें ना म्हूण तुका सांगता आनी तांचेर तूं पातयेताय. ह्या देवाक तुका फटोवंक दिवं नाका. सगल्या देशांक आसियाच्या राजान कितें केलां तें तूं जाणय. ताचो कसो विद्वास केलो तें तुवें आयकलाय. तूं एकलोच सुट्टलोय म्हूण रावताय. हेजिकियान निरोप्यांच्या हातांतली चीट घेतली आनी ती वाचली. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिरान गेलो आनी सर्वेस्परा मुखार ताणें ती चीट उक्ती करून दवरली. हेजिकियान सर्वेस्परा मुखार हें मागणें केलें, दोलबराच्या सर्वेस्परा, केरुबींच्या शिंवासनार बसलोल्या इस्रायलाच्या देवा, संवसारांतल्या सगल्या राजांचो तूं एकलोच देव. तुवें स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलाय. सर्वेस्परा, कान दिवन म्हजें आयक. सर्वेस्परा, तुजे दोळे उकोड आनी पोले. सेनेकेरीबांची उतरां आयक. जिव्या देवाक अपमान करूंक ही चीट ताणें धाडल्या. सर्वेस्परा, सगल्या राष्ट्रांचो आसियाच्या राजांनी
भस्म केलो तें खरें. तांच्या देवांक तांणी उजो लायलो, कित्याक हे देव न्हय पूण मनशाच्या हातांचो वावर. लांकूड आनी फातर आनी देखून तांणी तांचो भस्म केलो. पूण आतां सर्वेस्परा आमच्या देवा, तांच्या हातांतली आमकां निवार आनी तूं एकलोच देव म्हूण पृथ्वे वेल्या सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. तेन्ना इजायासान आमोसाच्या पुतान हेजिकेक सांगून धाडलें, सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, सेनेकेरीब आसिरियाच्या राजा विशीं तुवें मागणें केलां तें हांवें आयकलां. तांचेर आड सर्वेस्पोर उलयता तें उतर हें, सियोनाची आंकवार धूव तुजी बेपरवा आनी मोसकोऱ्यो कोत्ता. जेरुजाल्याची धूव तुज्या फाटल्यान तोकली हालयता. जेरुजाल्यांतलो एक उरलोलो जोमो भायर सरतलो. सियोन दोंगरार रावतल्या वाटावलोल्यांचो जोमो. दोलबरांचो सर्वेस्पोर आपलें व्हड प्रेमाशायेन हें सगळें कोत्तलो. देखून आसिरियाच्या राजा विशीं सर्वेस्पोर अशें सांगता, तो ह्या शारांत प्रवेश करचो ना. ताजेर तो एक पूण बाण सोडचो ना. दाल घेवन तो विरोध करचो ना. ताजे भोंवती आडो घालचो ना. आयला तेच वाटेन तो परततलो. ह्या शारांत तो प्रवेश करचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. म्हज्याच पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शार राखतलो आनी सांबाळटलो. तेच राती सर्वेस्पराचो दूत भायर सरलो आनी आसिरियाच्या मैदानार 1,45,000 मनशांक ताणें मारून उडयले. सेनेकेरीब आसिरियाचो राजा पळून घारा गेलो आनी निनेवेन रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देव आपलें शार सदांकाल राखता. म्हणुया, देव आपले शार सदांकाल राखता. सर्वेस्पोर कितलो व्हरतो आमच्या देवाच्या शारांत, ताका मान फावो कितलो. ताजो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता आखे पृथ्वेचो आनंद. जबाब. देव आपले शार सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, व्हडत्या राजाचें शार. हांगा ताज्या निवासां खोटां मदें आपुणूच ताजो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब. देव आपले शार सदांकाल राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी नियेलतल्या. सगळ्या मनशां मदें केदें व्हडतें नांव तुजें. तशेंच पृथ्वेच्या शिमा पावल्या किर्ती तुजी, नांव रूप तुजें. जबाब. देव आपले शार सदांकाल राखतलो. शिव वर्तमानांक उबी रावया. स्वामी म्हणटा,
हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोता तो कालोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातेवा पोरमाने शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पवित्र वस्तू काडून सुण्यांक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यान उडोवं नाकात, कित्याक ती गोडेक ती पांयां तोळा मस्तीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटोच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशेंच तुमी तांकां करात. समूर्त आनी प्रवादी म्हणगे हेंच. अशीर दारवंटांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोरटाणाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोळ, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण वशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कठीण, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. सोम्याचे शुभ वर्तमान हे. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबा भयणीनो, जेजू आमकां एक सोन्याची आज्ञा दिता. जें दुसऱ्यांनी तुमचे सवें करूंक जाय तें तुमी दुसऱ्या सवें करात. दुसऱ्यान तुमकां मान दिवंक जाय, तुमचो मोग केल्लो जाय, तुमी दुसऱ्यांक मान दिवंक जाय, दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय. सो जें तुका कितें बरें करूंक जाय दुसऱ्यांनी तें तुवें तांकां तशेंच करूंक जाय. ज्या मापान तूं दुसऱ्याक करताय त्याच मापान तूं घेता. हाची वळख घेतना आमी स्वर्गा राज्याक तावन पयस नात. आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख पिडा आसाच, तेन्ना आमी देवाचेर पाती येवपाची गरज आसा. कांटे फुंट्यांची वाट चलची आसा. जेजू आपल्या जिवितांतल्यान आमकां देख दिता. आनी पयल्या वाचपान आमी हेजकिया राजाचो भावार्थ पळयला. लश्कर घेवन दुस्माना कडेन झगडोंक वचना फोर्सान, पूण देवा लागीं मागणें करता आनी देव ताका वाचयता, साल्वार करता. कशें बरी दुस्मानाच्या लश्करांचेर दुयेंस धाडटा, ताचे सगळे लश्कर दुयेंत जावन थोडे मरण पावतात आनी आसिरियाचो बादशाह सेनाकरीब तांकां एटॅक ना करता परतून वयता. सो तेच भाशेन म्हाका भाव देवान आमकां भासायला की तो आमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसतलो. पिडा दुखोवन संस्था वेळार आमी ताचे लागीं मागणें करता तेन्ना देव आमकां आदाराक पावतलो आनी सासनीक जिवीत जिवोवंकूय आदार दितलो. आमी गीत घेवया C13 पेज नंबर 33 दाना सोबार. शेतांतली सगळी कणसां आनी बियां, जमनींतली
सगळी फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष तो कश्टाचो बुरुमेंत आमच्या जेवणाचो मुकुट तो वावराचो संतोष तो तुझी स्तुती करता तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो Dori Baba Dano Sabar Godu Tu Ekut Sanskar Daci Borvi Ami Ekut सर्वेस्वर असणारा आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दागांचो रोस आमी तुका भेटता दाग पालून दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो Godu Tu Ekut Sanskar Daci Borvi Ami Ekot Zagyar Ektai Sahu Eklis Tushi म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा देवा तुज्या गुटां वरवीं तूं आमचें तारण करताय देखून ह्या पवित्र देण्यांक सोंपता तसली आमची सेवा जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्यो देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे वाखाणणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच सोडवणेचे वाटेन फुडें वेता देखून देवदूतांच्या दोळबारां सांगाती संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोरला तुज्या वैभवान उंसाना उंचर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होजाना उंचर्गी सर्वेस्परा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत कोश मरोन सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसोडे मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गूळ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सानी पुरोशिवणपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकलूत कर
देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागीवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. बागीवन झुजे तिचो पोती, बागीवन धर्मदोता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो घराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरवाशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजी सोरशिल्लो कुडसुरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D48 पेज नंबर 76 जोशे मेरू तानेता. Zosze meru taneta,
सुमी म्हणटा बापा तांचे पासत हांव मागतां ती सगळीं आमचे सवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमी भेटयलोली आनी शेवलोली दैवीक बोवळी आमकां जिवान बरो ह्या वरवीं सदां तुका प्रतिमोगान एकवटान सासणांक तोखता तसलो फोळ आमी काडूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरीक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F19 पेज नंबर 94 संतोष बोरीत बेताव. आयल्या सो